हांव येता हे सगळे एक्सप्लोसिव्ह मुद्दे आमी डिटेला भितर घेवया, पण म्हाका सांगात सर 17 तारखे उपरांत कितें जावपाक शकता कायद्याच्या दृश्टींतल्यान आनी लोकांनी कितें अपेक्षा दवरपाची, बिकॉज 6 दीस हियरींग आसा आनी कंटिन्युअस हियरींग आसा. अशें हातूंत भितर एक कायदेतज्ञ म्हणून तुमकां संविधानाचोय अभ्यास आसा, तुमकां मायनिंगाची सगळी लिजां बिजां त्या कायद्याचोय पुरायपणान अभ्यास आसा आनी सद्याच्या परिस्थितीचोय अभ्यास आसा. ह्या तिनूय अनुभवांतल्यान तुमची असेसमेंट कितें? सुहास बाब आसा ताणें एनवायरमेंट हो नॅरो पर्स्पेक्टीव म्हटलो, विच इज नॉट करेक्ट. इट इज नॉट. एनवायरमेंट इज रायट टू लायफ. रायट टू लायफ म्हणजे फिजिकल एक्झिस्टन्स न्हय फक्त. सुप्रीम कोर्टान कितलेशेच निर्णय असे दिल्ले आसा की रायट टू लायफ म्हणटा ते इट शूड बी ए डिसेंट लायफ, ए सिविलायज्ड लायफ वेर द पर्सन्स आर एज्युकेटेड, दे एन्जॉय ऑल द फेसिलिटीज ऑफ सोशल लायफ. आज ह्या केसीचे 17 तारखे उपरांत तुमकां भवितव्य कितें दिसता? नाही किती चान्सीस आसा? 6 दीस जेन्ना कंटिन्युअस हियरींग जाता, एक डिसिसिव्ह कितें जावपाक शकता काय परत तें अशें प्रलंबीत उरतलें? ह्या म्हाका दिसना 6 दिसां भितर तें जाय तशें म्हणून, कित्याक हो नॅरो प्रॉब्लेम ना. इट इज अ व्हेरी वास्ट. 6 दिसां भितर भितर जावं तशें म्हाका दिसना. Acharya Baba, when we said that it is a narrow perspective, I did not mean that you violate the environmental laws. What we are saying is that there are environmental laws in place. The law enforcing machinery is there. What they were doing for all this time? They were not doing anything. हांगा अशें जालां की जे कुंपण आसा तें शेत खावपाक लागला. सो मागीर शेतकारान कोणा कडेन वचपाचें? This is the problem. So we are not saying, our demand is very clear. We are saying that the mining should start. The entire nation is suffering, the entire country is suffering, the entire economy is suffering, and in this thing we cannot sit on the fence and say that no, environment has to be protected and environment is the only thing. In all this scenario, we expect to live a decent life when we don't get 2 times food. Yes. The quality life that we need to live. And we expect when there is रुपयाचे devaluation इतके पावले आसा, ग्रोथ रेट इतके पावले आसा, करंट अकाउंट डेफिसीट इतके हे गेल्ले आसा, हे सगळे करता आसतना वी एक्सपेक्ट हे सगळे बंद करून आमी डिसेंट लायफ एट वूज कॉस्ट एंड फ्रॉम वेर डू वी अर्न दिस टू लिव अ डिसेंट लायफ. डिवास्टेशन ज्या काळात जाल्ले त्या वेळार हे प्रॉब्लेम नासले. बरोबर. पण डिवास्टेशन जेन्ना मुद्दा डिवास्टेशन वॉज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ दी होच विषय चालू आसा म्हणून एक मुद्दो ऍड करता हांव. एकच मुद्दो ऍड हे करता. मुद्दे जावंक शकना त्या गोष्टी. ओके. एकच मुद्दो ऍड करता हांव. हांव एक सांगता हे करता की बाबा तुम्ही शपथ घेतात न्ही ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बाबा आम्ही आसा ते जनतेच्या भल्यापासत कार्य करतले बिरतले म्हणून सगळे, आणि शपथपूर्वक कॉन्स्टिट्यूशनाची प्रोविजनां पाळटले म्हणून ती शपथ पाळली. ती काँग्रेसीने पाळला आणि बीजेपीने पाळला. हांव काँग्रेसीचेरूय ना आणि बीजेपीचेरूय कोणेच पाळला नाही. नाही ते जावंक जाय न्ही ह्या देशांत. एकच मिनिट. आय एम नॉट तुमची फॉर मी आय एम नॉट पार्टी. बरोबर. बट एंटायर पॉलिटिकल क्लास डिड नॉट डू इट. ओके. सो व्हॉट इज द अल्टरनेटिव्ह? म्हाका म्हणपाचें आसा की हाचेर तुमी आमी वाद करून उपयोग ना. आज शाह कमिशनचो रिपोर्ट जर घेतलो तुमी जाल्यार तातूंत पान 200 हाचेर स्पश्ट म्हटलेलें आसा की इलिगॅलिटी इन द मायनिंग सेक्टर हॅज ॲक्च्युअली स्टार्टेड इन द इयर 2000. तुम्ही आम्ही आणि तुम्ही करना म्हणतात, पण तुम्ही आम्ही आणि तुम्ही करतात. One minute. Prior to that, तुम्ही आम्ही आणि तुम्ही करना म्हणतात. This illegality did not reflect directly on the environment, did not reflect directly on every individual. Rightly so. 2000 पासून कित्याक इलिगॅलिटी सुरू जाली? कारण चायना स्टार्टेड इम्पोर्टिंग दी ओर इन ह्यूज क्वांटिटी. तांकां वेगवेगळ्या परिस्थितीत अगदी लो ग्रेड ओर सुद्धा तांणी इम्पोर्ट करपाक सुरवात केली. बरोबर. आणि ताचेर जमिनीचेर प्रेशर आयलें, ओरचेर प्रेशर आयलें, प्रोड्युसर्सचेर प्रेशर आयलें, आणि हेका लागून एक बूम निर्माण जालो. आणि मागीर जी $7 पर टन म्हणून कितें तरी आशिल्ले एका काळात, $20 2000 ती मागीर $23 जाली 120 आणि इट जम्प टू $162 पर टन. जेन्ना असो एक डिस्पॅरिटी आसा इन दी परचेज प्रायस, ऑब्वियसली देर इज गोइंग टू बी अ प्रेशर. आणि तातूंतल्यान मोस्ट पीपल विच इन्क्लुडेड व्हेरी रायटली सेड कुंपणान सुद्धा मेड हे वायल द सनशाइन. तातूंत मध्ये एक 7 वर्ष तुमची कुंपण आशिल्लें.
हे तुम्ही इग्नोर करपाक शकना. ना ह्याच्या विषयी हांव आनी एक गजाल आताच सांगता. चायना फॅक्टरी इज मेन्शन्ड इन ऑल दॅट. हाची आनी एक गजाल सांगता. हांव येता See, are you in the interest of the nation are you talking now? हा ही बीजेपी असं पार्टी नाही ती आम्ही समजताले की सदांच इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन दे आर स्पीकिंग. पण हांगा कितें चल्लां वेन यू आर नॉट हॅव्हिंग गुड रिलेशन्स विथ चायना, तुमची अरुणाचल प्रदेशचो भाग ते व्हरतात म्हणून मोठ्यान शंक मारतात, तेवटेन लडाखचो सर्टन पार्ट आसा तो ते चायना व्हरता म्हणून तुम्ही हे करतात. त्यावर गोंयची जमीन जी आसा त्याची माती करून एक्सपोर्ट करप आणि ही हे कितले राष्ट्रीयत्वाची तत्वां भितर बसता. फॉर व्हॉट पर्पज? आयची गोंयची जनता 1-3-4 लाख ही डिपेंडंट आसा. दे आर नॉट द पीपल फ्रॉम चायना. आम्ही आमची हाजे हाजे खातीर झगडी करतले. वी आर नॉट गिविंग अप दिस लँड टू चायना. आवर लायव्हलीहूड इज डिपेंडंट ऑन दॅट. फॉर ह्या मुद्द्याचेर उलयता मागे जाय जाल्यार पयले दोनच मुद्द्याचेर कारण थेट आमचे सुहासान 2 मुद्द्याचेर आक्रमण केल्ले आसा. त्याच्यामुळे एक एनवायरमेंट तेचेर हे दिले उदाहरण. ज्या ज्या जाग्याचेर तुम्ही एक पर्यावरण मोगी जे आसात किंवा पर्यावरणवादी जे आसात ते कळ्ळे तेचे ते म्हणतात तेच कोर्टात वतात बंद कर म्हणतात, पण लोकांचो विचार करना. कुंपणान जर शेत खाल्ले जाय त्या जर विचार कोणूच करिना जाय जाल्यार मागीर कोणाक तरी विचार करपा खातीर सुप्रीम कोर्टा कडेन वयचेच पडटा. म्हणून दोष आमी केलो हेचें कारण अशें की जर ते कंटिन्यू उरतले जाल्यार खंय तरी रेग्युलेशन जाय. तेणीच सांगला न्ही ते कुंपणच शेत खाता कोण आडयतलो म्हूण सुप्रीम कोर्ट. एक मुद्दो नंबर 2 सगळ्यात महत्वाचो. इट इज अ व्हेरी डेंजरस ट्रेंड जो आर्ग्युमेंट केलो की पाश्चिमात्य देशांची खंयची तरी कॉन्स्पिरसी आमच्या भारताक हें करपाचें. हेचो दुसरो अर्थ असो इम्प्लिकेशन जाता ते तुज्या लक्षांत येता, सुहासाच्या लक्षांत येना की आमच्या बरोबर सुप्रीम कोर्टूय बी देशाचे तेतूर सामील आसा कटान. फॉरेनची जी कॉन्स्पिरसी चलता तिथं सुप्रीम कोर्टूय बी सामील आसा. आम्ही पडले म्हणजे सुप्रीम कोर्टूय पडले हे मान्य करपाक जाय म्हणून रॉंग इंटरप्रिटेशन आसा. दुसरी गजाल अशी आसा की यू हॅव मिसअंडरस्टूड इट. एक हांव रियालिटी सांगता तुका. रियालिटी कर्नाटक केसी कोर्टान कितें म्हणटा सांगता. कर्नाटक केसीक एमिकस क्युरीन सांगले की जे लोक आहात ते आसा तेच न्ही, फक्त आसा ते न्ही पोस्टिरिटी. एक समज मायन ओनर वर्कर आसा तागे चलो फाल्यां पर्यावरणी जात जाल्यार कितें तो विचारूं शकता. तूं कित्याक केल्लें म्हणून बापायक तुज्या हांव श्राद्ध करना अशें म्हणूं शकता. अशी सुद्दां डिस्कशन जाल्ली आसा. खूपच एक्सटेन्सिव्ह. ताणें कितें म्हणिल्लें आसा तें पळय कोर्टा म्हणिल्लें आसा. एमिकस क्युरी श्याम दिवान सेड द प्रेझेंट इज ए केस ऑफ मास टॉर्ट रिझल्टिंग इन एब्रिजमेंट ऑफ fundamental right of large number of citizens for enforcement of which the writ petition has been filed under Article 32. ताजेर कोर्ट कितें म्हणटा पळय, the Supreme Court would not be constrained to fold its hands in despair and plead its inability to help the citizen who has come before it for judicial redress. But would have powers to issue any direction, order or writ, including writ in the nature of high prerogative, to ensure that fundamental rights of the people and the posterity are maintained. तुम्ही ज्यांचं सिरियस एलिगेशन केलं की दिस इज अ कॉन्स्पिरसी टू डिस्टेबिलायज इंडियास इकॉनॉमी अँड एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ फॉलन प्रे टू इट. तांचो प्रश्न आहे की आमचे बरोबर सुप्रीम कोर्ट हें जालें आणि दुसरो मुद्दो ताणें आतां केलो तो. I have not said that Supreme Court has fallen a prey to the एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ international फॉलन conspiracy. प्रे. I have said that What? the groups जे कोण groups asat, there is a systematic campaign that was going on to destabilize India's economy and we have fallen prey to it. जेन्ना आमी अशें म्हणटा तेन्ना we have to also see the repercussions of this. Now you can feel the repercussions in the economic sector. The prices will go up because when your export is stopped, the dollar price is also rupee price has gone down. तुम्ही म्हणतात की एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ फॉलन प्रे टू कॉन्स्पिरसी की when this thing has gone up, तुम्ही सीबीआय इन्क्वायरी when करा. these things let me complete. When these things have our economic crisis we are facing, food items will go up, petroleum prices will go up, diesel will go up, all essential commodities will go up. आणि थोड्या दिसांनी अशें जातलें की साधारण मनशाक जगपाकूच शकचो ना
this will be the situation in this country. Comrade, Are we trying to salvage the country or trying to put the people back in देशाची the इकॉनॉमी इकॉनॉमीचे इतके क्रायसिस झाले की आमच्या देशातले सोने परदेशात घाण दवरचे पडले. याचा अर्थ असो की त्यांना मायनिंगच्यामुळे इतके अनएम्प्लॉयमेंट झाल्यामुळे हो प्रश्न निर्माण झाला 1991. म्हणून लेट अस अंडरस्टँड द होल इश्यू इन अ व्हेरी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मॅनर अँड होलिस्टिक मॅनर. ओके That is what we also demand it. We have to understand या देशाची इकॉनॉमी या हाजेर लायव्हलीहूड कितले आसतले, चेक्स अँड बॅलन्सीस हे घालपाकच जाय. एवरीथिंग हॅज टू बी इन अ व्हेरी प्रॉपर डिरेक्शन. आम्ही कितले एक्सेबिशन करपाचे हाजेर सगळ्याचे लिमिट्स आसपाकच जाय. अँड फॉर दॅट पर्पज कोणी जर सुप्रीम कोर्टान गेले जर जाय, बट इट शुड नॉट सो हॅपन every time whenever we try to carry out get a solution, immediately you file another PIL to stop that also. This is not proper. सीईसीन ज्यो गजाली कर म्हणून सांगिल्ल्यो गोंय सरकारान त्यो गजाली गोंय सरकारान केली ना. अशी परिस्थिती भितर यू डोंट हॅव एनी फेस टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट अँड टेल द कोर्ट दॅट आमकां रिलॅक्सेशन दिया. जे सुप्रीम कोर्टान ज्यो गायडलायन्स घालून दिल्ले, जे इन्फॉर्मेशन ताणी मागिल्ली आसा, ऑल दॅट इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड टू द सुप्रीम कोर्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. सीईसी म्हणे जर जाय दॅट विल कम आउट इन दिस केस. तुम्ही 17 तारखेच्या 18 तारखेच्या यू विल सी इफ यू नो व्हॉट ऑल द डॉक्युमेंट्स और व्हॉट इज द डॉक्युमेंटेशन which was required and government of Goa has failed to do, you bring it to our notice. Let me interrupt. He is the petitioner. 1 minute. He is the petitioner. Yeah. And if the petitioner has not been served any copy by the defendant, obviously it's not submitted. So Goa government has failed. कारण तांणी solidarity आमची मायनिंग डिपेंडंट पीपल बरोबर आसा. आमकां दुख्ख आसा की तांकां अक्षरशः रसातळाक पावयले त्या सरकारान, आनी उलट तांकां सफर करचें पडलां की फाल्यां मायन सुरू जाता, 2 म्हयन्यान मायन सुरू करता, 3 म्हयन्यान मायन सुरू करता. ही जी वक्तव्यां जाल्यात त्याच्यामुळे सुप्रीम कोर्ट हार्डन द स्टँड. ओके हांव हाजेर घेता. हे लोकांक पटोवपाचें. It is not that. हे ह्या लोकांक पटोवपाची गजाल जाली. देशवा तुमच्यावर येता. जयंती नटराजनाक राग आयलो म्हणून सगळे गोंयच्या लोकांक पोटार लावया. अरे आयज परिस्थिती अशी आसा, आज परिस्थिती एक मिनिट तिळारी महाराष्ट्रात तुम्ही हे करता. माधुरी रिव्हरच्या बाबतीत आज ते म्हणतात आमच्या हातात काय उरलं ना. कर्नाटकात This is what is happening. This is what has happened, and this is the problem. That Parikar is not supreme. I am supreme. This is the problem, and this is the root cause of the crisis. Let us not enter into all Yes, politics. मागे एक गजाल सांगा. Politics has no end. नाही ताणी एक बरी गजाल हाजेर काय हे ना. मागे एकच गजाल सांगा. ताणी एक बरो मुद्दो काढलो. तो म्हणजे जेन्ना पॉलिटिकल क्लासा कडच्यान अशी स्टेटमेंट्स येतात. म्हणजे पयलीं जे स्टेटमेंट जाले की शाह कमिशन हॅज रिडीम्ड माय स्टँड. मागीर जे स्टेटमेंट जाले की 2 म्हयन्यान सुरू जातले, 3 म्हयन्यान सुरू जातले, किंवा खंय तरी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्टेटमेंट्स करप. हातूंतल्यान इट रिफ्लेक्ट्स बॅडली इन द सुप्रीम कोर्ट, वेर तुमकां अशें दिसता की तुमी सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां तुमी खंय तरी कुशीक उडयल्यात, पॅट्रनायज करता आनी सांगतात की 2 म्हयन्या भितर सुरू जाता, जेन्ना केस सुप्रीम कोर्टा आसा. सच कायंड ऑफ स्टेटमेंट शूड बी अवॉयडेड. आणि हाजो एडवर्स इफेक्ट कोर्टा भितर पडटा. ताणी स्टार्ट करचे पयलीं तांकां आनी एक इन्फॉर्मेशन दिता हांव. पयर आमगे चीफ मिनिस्टर एक्झिक्युटीव हॅज गॉन टू कंपनी सेक्रेटरी, तांगे कितें कॉन्फरन्स आशिल्लें थंय वचून ताणी कितें सांगलें, 13 लोकां मायनिंगांतले आपणें डिसमीस केल्यात, सस्पेंड केल्यात, आनी बाकीचे 50 जाण आसात ते नॉन ट्रस्टवर्थी म्हणून. उपाय सुप्रीम कोर्टान कशें डिसिजन आत्महत्या करपाक प्रवृत्त. ओके तुम्ही कोणाक एक नोटीस सर्व करनाकात. कोण डिफॉल्ट आसा, कोणी करप्शन केल्ले आसा तांकां सोडून दियात आनी तुम्ही सांगात जबरदस्तीने तुम्ही एकटा नोटीस एकच मिनिट आत्महत्या केल्या. This will be a political battleground. Okay. We want to resolve the crisis. We have to come out of this crisis. There is a liberty to government to take action. हा इतलेच म्हाका विचारता की अशी अशी जाना लिबर्टी टू टेक देशवा एकच मिनिट म्हाका एकच सांगात. अशी स्टेटमेंट्स येतात तेन्ना कायद्याच्या दृश्टींतल्यान